हॅलो एव्हरीवन, गोंयकारांनो कशे आहात तुम्ही? तर आयच्या रेसिपी असा चिकन काफ्रेल. पॉप्युलर आय नो. तर चिकन काफ्रेल करपाक कितें जाय, ताका जे सामग्री जाय ते हांगा. तर काफ्रेलाक जाय जाल्ली सामग्री आहा: चिकन 1 किलो, हिरवी मिरसांग, गार्लीक, जिंजर, सिनेमन स्टिक, कोथमीर, फ्रेश कोथमीर, जिरे, काली मिरी, लवंग, मीठ, हळदी पीठ, विनेगर, तेल. हां आणि डिस्क्रिप्शनान हांव सगळे सारके डिटेल्सीन बरयतलो, तर तुमी कन्फ्यूज जायनाका. बरे भशेन पळोवन घ्या, रेसिपी जाता जाल्यार बरोवन घ्या आणि घरा कडेन ट्राय करा. वाटून घ्या, पळय सगळे मसाला घालून आमी वाटून घेवया. तर जे सामग्री दाखयल्लें आहे ते सगळे घाला तेजे भितर आणि वाटून घेया. बरे फायन पेस्ट जावपा जाय. मिक्सर करूया बंद. चिकनाक आमी कितें करपा जाय ना, अशें कट मारपा जाय. कट मारल्यार कितें जातलें, ताका बरें फ्लेवर मॅरिनेट जातलें आनी चिकन टेस्टी जातलें. तर अशें कट मारून ताका मॅरिनेट करूया आमी. आता हे सगळे वस्तू घालून तातूंत बरें मॅरिनेट करूया. ताका कमीच कमी 1-2 वर दवरल्यार तुमकां टेस्टी चिकन मेळटलें. बरें टेस्ट येतलें चिकनाक आनी फ्लेवर बरें येतलें. जेन्ना तुमी भाजतले न्ही तेन्ना एक बरें बरें एकदम वास येता, घर भरून वास येतात, तशें वास येता चिकनाक. चिकन काफ्रेल करपाचे 2 टॅक्नीक आसा, 2 सिस्टम आहा ताका. आतां लोक ओवनान घालता, मॅरिनेट केले उपरांत ओवनान घालता ताका. दुसरे टॅक्नीक आमचे जे ट्रेडिशनल वे आहा ते फ्रायंग पॅनान भाजून बरें सुशेगाद स्लो फायरान, ते ट्रेडिशनल वे. आय प्रिफर ट्रेडिशनल वे. टायम लागले जाता, पण आमकां टेस्ट सारके ते गोंयचे टेस्ट जाय पडटा. जर आमी मातशें मॉडर्न स्टायलीन करपाक वयता तर मातशी टेस्ट तुमकां ती मातशी गडबड जाता थिंगा आनी ते टेस्ट सारकें जायना. ताका लागून पॅन फ्राय करा, स्लो फायर, स्लो कूक करा आनी तुमकां ते काफ्रेल फ्लेवर जे टेस्ट आहा न्ही, असो घर भरून वास येवपा जाय, तेन्ना काफ्रेल म्हणटा ते सक्सेसफूल जाता. पॅन दवरया आमी, बरें गरम करून घेवया. हांव चडशें ऑलिव्ह ऑयल वापरता. तुमकां जाय तशें तेल तुमी वापरपाक शकता. ऑलिव्ह ऑयल वापरल्यार मातशें फॅट कमी आसता आनी मातशें हेल्थी आसता. चिकन आमी बरें भाजून घेवया. पयलीं मातशें गॅस फास्ट करया आनी मागीर स्लो करया. चड गॅस फास्ट जाल्यार कितें जातलें, तें करपतलें आनी बरें जावपाना. बटाटे कापून घेवया, मातशें बरें आमी दाट कापून घेवया आनी तेच्या वांगडाच आमी ताका भाजया. तेतून कितें जातलें, बटाट्यान बी ते मसाल्याचे फ्लेवर चिकना वांगडा येतले आनी बटाटे बरे टेस्टी जातले. लोकांक थोड्यांक बटाटे चड आवडटा चिकना पेक्षा. म्हाका बटाटे चड आवडटा, पण चिकन आनी बटाटे आसल्यार चड हांव बटाटे घेता. तशे खुबशे लोक आसात, बरेचशे लोक तांकां आवडटात तशे बटाटे. गॅस मातशी स्लो करया आता. पळयात कलर पळयात कितले बरे येयला ते, आनी वास बी एकदम घमघमाट येवपा लागला. टेस्ट करून पळोवया. टेस्ट मजा येयली, खूब मजा येयली, रूच येयली. कितले तरी लोकांक रूच येयले आसतले. आनी एक फेवर करा, व्हिडिओ जर तुमकां आवडीत लायक करा आनी सबस्क्रायब करा. जालें तर आमचें चिकन काफ्रेल तयार. खावपाक
आनी हेज्या वांगडा एक बियर आसल्यार आनी मजा कोणा जाय जाल्यार जेवपा जाता कोणा ना जाल्यार आनी बरें. आणि आमचे गोंयकार भावाक सपोर्ट करा बरें. मेळया दुसरे व्हिडिओन आनी कितें तरी करया. भरपूर वस्तू येवपाचे तेन्ना पर्यंत